दिल्ली विजिट आहे तर किती असं एक्झॅक्ट ते सकाळच्या पार्टीची मीटिंग पण पार्टीच्या मीटिंग फक्त दोघ जणांनाच अपायला असे किती आहे तुमकाच अपायला आणि कोणाक अपायला अशी किती मग खबर ना पण रिशफलिंग आणि किती एक्झॅक्ट किती तानावडे म्हणटा मुख्यमंत्र्याकडे आणि विश्वजित राणेकडे वेगवेगळ्या विषयांचेर केंद्रीय नेते चर्चा करतले. घडये काय राज्यांनी वेंचणुको आसात ताच्या खातीर दिल्ली आफयला आसूये. दोगूय वेगवेगळे विषय आसात, निवडणूक आसा राज्यांनी आनी ताका लागून तांकां आपयले. महाराष्ट्रा भितर आमचे कडेन गोंयचे म्हजे कडेन आनी आमचे विश्वजीत राणे तांचे कडेनूय कांय मतदारसंघ आसात आनी आतां आमच्या गोंयचे सगळे 20-22 आमदार आनी पदाधिकारी ह्या निवडणुकीत सहभागी आसात. अजून निवडणूक डिक्लेअर जावना पण आमचे सगळे कार्यकर्ते त्याच्या जांकां जबाबदारी आसा एक मतदारसंघाचेर ते वचून आयिल्ले आसात आनी येणाऱ्या दिसांनी म्हणजे निवडणूक डिक्लेअर जातकच आनी कांय बरेच जाण आमचे गोंयचे कार्यकर्ते त्या निवडणुकीक प्रचारांत सहभागी जावतात.